मुखाच्या भावा भयणींनो, जेजूच्या काळार संवसारांत खूब मेल्ले ओतमे आसात म्हूण ते ज्यू मानतालेत. आनी ते मेल्ले ओतमे तांचे भोंवतणी आसात, तशेंच तांच्या जिवितांत आसात म्हूण ते मानतालेत. आनी हे ओतमे लोकांक एके भाशेन शांतीन खुशालकायेन जिवीत सारूंक दिनासलेत. ते तांकां खूब सोतायतालेत. शुभ वर्तमानांत आमी असली एक खबर आयकल्या. मेलो ओतमो जो एका मनशाच्या भितर आसलो, जेजूक पळोवन तो जेजूक वळखता आनी भियेता आनी आपलो बोस करूं नाका म्हूण जेजूशी विनंती करता. पूण जेजूक त्या मनशाची काळजी आसली, देखून जेजू त्या मनशांतलो मेलो ओतमो भायर काडटा. भाव भयणींनो, म्हाका दिसता आमच्या जिवितांत मेल्ले ओतमे आसात आनी तांचें वेगळें रूप आसा. जशें आमचें स्वार्थीपण, आमचें हांवपण, आमचो इगो, आमचें बंधन, अटॅचमेंट नादी. जेन्ना हे मेल्ले ओतमे आमच्या जिवितांत आसतात, आमकां शांतीन खुशालकायेन मोगान जिवंक मेळना. तर आजच्या दिसा आमी देवा लागीं खालतीकायेन मागुया, जे मेल्ले ओतमे आमचे काळजांत आसतात, जिवितांत आसात, ते वळखूंक आनी देवाच्या आदारान आनी पूत आतां बळान ते आमी भायर काडूंक आमकां आमी आज देवा लागीं मागुया.